गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृद्धा खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. फोंड्या उजगांव वाठारांत हायवेचेर भिरांकूळ अपघात. गाडी 15 मीटर खोल देंगणात पडून बंगळूरच्या 31 वर्सां पिरायेच्या मनशाक जाग्यारच मरण. लोक धरतात पीडब्ल्यूडीक जबाबदार. बाळी लोकवस्तेत ब्लॅक पॅन्थर कॅमेऱ्यात कैद. धरपाक हाडिल्ल्या पांजऱ्याक दिली मात. गांवांत भयाचें वातावरण. उत्पादनाची तारीख आणि पत्तो सक्तीचो, पूण ह्यो तपशील नासतना जायत्यो वस्तूंची जाता विक्री. गोवा कॅनान केले उघड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत आयज वर्ल्ड कंझ्युमर रायट्स डे मनयलो. गिरायकांच्या हक्कां विशीं आनी गरजे विशीं संवसारभर जागृताय निर्माण करपा खातीर हो दीस मनयतात. गोवा कॅनचो रोलंड मार्टिन्सन हाणें मडगांवच्या सरकारी सहकार भंडाराक भेट दिली. पळयात. गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टिन्सान मडगांवच्या सहकार भांडारांत भेट दिली. उत्पादकांची तारीख आनी पत्तो अशे सक्तीचे तपशील नासतना जायत्यो वस्तू विकतात अशे मार्टिन्साक दिसून आयले. He's now bringing the weights. They're searching for the weights. No, that's okay. That you cannot verify. ये लाइसेंस है तुझा? It cannot verify. हाँ? तो हांव कितें सांगूं सोदता तुमकां सिंपल. आयज गिरायकाचो एक म्हळ्यार ह्या तागडीक लायसन्स आसपाक जाय आनी ती लायसन्स एक मिनट ती लायसन्स हांगा डिस्प्ले जावपाक जाय. म्हणजे कितें ही तागडी खंय आसपाक जाय तुवें नोटीस घालपाक जाय. कोणाक ही आतां समज 200 ग्राम म्हाका चॅक करपाक जाय. हे तागडी घालून हांव चॅक करतलो की हांगा वेट सारकी आसा ती ना. मार्टांतल्यान वजनाची तागडी लेगीत गायब आशिल्ली, जे चौकशे उपरांत कर्मचाऱ्यांनी भायर काढली. So today, as part of this awareness exercise and also to check what is actually happening, we are here at in Margaon at the Goa Sahakar Bandar supermarket, and what we are here to observe, and we just now discussed with the manager, that she needs to be also updated about the various acts and rules amendments that have come. Now we have clearly found that the packaging here of this dal does not have any date on it. Now this becomes a problem because it's a food item. It should have a date of packing and date of expiry. So any customer who buys from this supermarket should know what are the conditions. Now here there is a pack of candles. Now it is written these candles have been done in Narwa, Dibar, Goa. There is no proper address. You see, now these are the issues which come under weights and measures and package commodity rules. And the purpose of visiting these places today is to know for ourselves how the situation at the ground level. Okay, and we want to assure consumers that we are not against business. We want business to flourish, and as we have told Madam Manager, we would like more consumers to come here. The only thing is the head office or the main people in charge of all these supermarkets must take an initiative to correct what is wrong, update what is to be done, and give a good service to the consumers. The point here is that when the rules are broken, then automatically the penalties, the fines come into play. Today we have come here as consumers with one simple message and simple interest to highlight what is lacking, and we are hopeful that in a month's time the board of directors and concerned in charge of this supermarket will do the needful in consultation with the Department of Legal Metrology and FDA. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. रानटी जनावरां आलाशिरो नाशिल्ल्यान मनशाचे वस्तेत येवपाक लागल्यात. हे परत एकदा सिद्ध जाल्ले. बाळी वाठारांत रातच्या वेळार लोकवस्तेत ब्लॅक पॅन्थर कॅमेऱ्यात दिश्टी पडिल्लो. या वागान वाठारांतल्या चडशा जनावरांचो बळी घेतिल्ल्यान आनी वाठारांत भंय पातळिल्ल्यान रान खात्यान ताका धरपाक पांजरो दवरिल्लो, पूण तो पांजऱ्याच्या भितर वचून भायर लेगीत सुशेगाद चल्लो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात हे बाळ्ळी गांवां आसात आनी हो बाळ्ळी म्हाल म्हूण तो गांव. ह्या बाळ्ळी गांवाक आज जो ब्लॅक पॅन्थर जो काळो वाघ आसा हेणी अशी दहशत घातले कडेन आसा की सांगपाची ना आनी सांगपाकच जायना. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या ब्लॅक पॅन्थर जो वाघ आसा काळे वाघान आख्खी गोरू खाली तुगे सुणी खाली माजर खाली आनीक वो आतां रातचो 10 8 रातचो 10 ह्या टायमार दिसपा लागले कडेन आसा. हेजे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा पांजरो दवरलो पूण हो वाघय खूब हुशार आसा. हो वाघ पांजऱ्यां वचोन भायर सरता तोय आमी कसो भितर सरता आनी कसो भायर सरता हेय दाखयतात. पूण हेजेर खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मातशी एक्शन घेवपा जाय. कित्याक सद्याक लोकांच्या मनाक खूब भिरांत पडल्या. लोक 7 जातर एक भायर सरपाक कुस्तार जाता गांवांतल्यान. हो जो वाघ आसा हो सगळी गांवांनी भोंवता हांगा आनीक उदक पिवपा ह्याच वाटेन येता. हांगा आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात की हांगा ताका धरपाचो पांजरो दवरले कडेन आसा पूण हो पांजऱ्याक वचोन तेजे लॉक पडनासतना तो भायर सरता. पूण खंय तरी ह्या पांजऱ्याची दुरुस्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करपाक जाय. कित्याक ह्या काळो वाघ म्हणटरे लोकांक भंय पडटा खंयचो वाघ जावं आनी हो येवपाचे गांवां येवपाचें कारण म्हणल्यार हे जे रानां आसात ही रानां सगळ्यान मारले कडेन आसात आनी हेजे खातीर हे जे वाघ आसात हे गांवांन येयल्ले कडेन आसा. जनावरां आसात ही परती गांवांन येतले आनी हे मनशाक कितें जावचे पयलीं कितें एटॅक जावचे पयलीं हेजे वाघाचो ह्या ब्लॅक पॅन्थर जो आसा हेजो बंदोबस्त करचो म्हूण लोक मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृद्धा खणगांवकर आनी भक्ती पै बाळगी. राज्यात पहिलेच खेपे AI आधारित ट्रॅफिक सिग्नल आणि कॅमेरे सिस्टम सुरू झाल्या. मेर्शेच्या जंक्शनाचेर आयज ट्रॅफिक सिग्नलांचे उक्तावण मुख्यमंत्री आणि भौशीक बांदकाम मंत्री हाणें केले. पण विडंबना म्हटल्यार सिग्नलां आपल्या फ्युचरिस्टीक आश्वासनांक पाळो दिवंक शकले नात. मेर्शे जंक्शनाचेर लायिल्ल्या लाखांनी रुपयाचे सिग्नल सिस्टम आनी कॅमेरेचे निमणे कडेन आयज उक्तावण जाले. गोंया खातीर नियोजीत केल्ल्या अशा 16 AI आधारित ट्रॅफिक सिग्नलांतले हो पयलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी मिडियाक सांगले. हे संकेत मुखार येवपी वाहनां सोदून काडपाक सक्षम आसात आनी ते प्रमाण उल्लंघन करप्यांक धरपाक वांगडाच येरादारींचेर नियंत्रण खूब कार्यक्षमतेन करपाक शकतात. पूण ह्या कॅमेरा वरवीं चालनांतल्यान एकठांय केल्ले पयशे 70-30 अशे वांटून घेतले आनी खाजगी कंपनीक भोवमत मेळटले हे लक्षात घेवपा सारकें आसा. आयकात. जशें आमी म्हणटा न्ही 100 रुपया जर चलन जनरेट जालो 70% विल गो टू दॅम 30% विल कम टू द स्टेट. 70 भितर तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें करपाक जाय, तेजे सिग्नल मेंटेनन्स ताणें करपाक जाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ताणें मेंटेन करपाक जाय. हो सिग्नल इतलो बरो आसा जशें तुमकां पयला CM बसलेले कडेन ते लॉन्च केलो. सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आनी आसा जे एंटायर मॉनिटरींग आमी ट्रॅफीक म्हणजे आमी पुलीस सिस्टमान दिल्लें आसा. तितून भितर फाल्यां CMन सांगलां डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल जर जाय तर ते आमी डिटेक्ट करूं शकता. खूब गोश्टी आसा. इवन फाल्यां हांगा पोल्युशन लेवल जे गाडी खंयची चड दिता ती खूब गोश्टी करूं शकता. So cost तेंचो चलन will be Challenge will be detected. We are not paying anything. 100 rupees generate जाल्यार 70% will go to them, 30% to the state. विटंबन म्हळ्यार आयज सुरू केल्ले येरादारी सिग्नलां जी AI सक्षम आसात ते फकत येल्लो पेट्टाली. ताका लागून पुलिसांनीच येरादारीचेर नियंत्रण हाडपाचो यत्न केलो. पळयात. तेणे अशेंय म्हटलेलें आहा जेन्ना पळय ट्रॅफीक सुबेज जाता तेन्ना ही सिग्नलां ऑटोमॅटीक ऑन जातली आनी ती ऑरेंज लायट पेटपाची आहा ती बंद जातली म्हण. पूण आतां हिंगा पळय ट्रॅफीक जॅम जाल्ली आहा आनी ऑरेंज लायट पेटलेली आहा पूण सिग्नल ऑन जावंक ना. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता हिंगा वास्को सड्या येवपाची पळय ट्रॅफीक कशी हें जाल्ली आहा आनी हिंगा जंक्शनाचेर पळय ट्रॅफीक कशी ब्लॉक जावन उरता पळय ती. थंय आतां वास्को मारगांव सड्या येवपाची ट्रॅफीक आतां आमी पळोवचें पडटलें फॉरेनचे प्रॉब्लम हिंगा सॉल्व जातलें काय आनी सिग्नलां ऑटोमॅटीक ऑन जातलीं काय. पूण आतां ते भाशेन दिसता ते भाशेन ट्रॅफीक इतली हिंगा हें जाल्ली आहा ब्लॉक जाल्ली आहा पूण सिग्नलां ऑन जावंक ना. पूण ते सांगता ते भाशेन ऑटोमॅटीक ऑन जाता म्हणटाले पळय ती तशीच जावंक ना अजून. आयच्यान सिग्नलां पुरायपणान सुरू जातली अशें PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखे उपरांतच चलन जारी करतले. हो मॉडेल जो आसा 1 म्हयनोभर चलन जनरेट करपाक लागतलें. मॉनिटरींग आमी पयर पळयताले जेन्ना आमी मॉनिटरींग करताले दिसा 2,500-3,000
लोक डिफॉल्ट करताले सिग्नलाचेर. सो आतां आमी चलन इश्यू करूना, पूण 20% हे कितींग प्रॉब्लेम्स आहा, लायन मार्किंग आहा, बाकीचे गोष्टी करतले आनी 20% एक्टीव सिग्नल जी आसा हे डायरेक्ट चलन जनरेट जातले. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या उसगांव वाठारांत दनपारा हायवेचेर ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान गाडी 15 मीटर खोल देंगणात पडली आणि ह्या भिरांकूळ अपघातांत बंगळुरूच्या 31 वर्सां पिरायेच्या विनोद कुमार कृष्णप्पा हाका जाग्यारच मरण आयले. हो अपघात पीडब्ल्यूडीच्या घाळपणाक लागून घडला असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या उसगांव तिस्क वाठारांत महामार्ग जाल्ल्यान दिसपट्टो एक अपघात जायत आसा. कितलेशाच लोकांनी ह्या 15 मीटर खोल देंगणात घालून घेतला. 2018 वर्साच्यान ह्या महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम चालू केल्ले, पूण अजून मेरेन पुराय जायना. ह्या मार्गार एक वॉल्त आसा जे अपघातांचे मुखेल कारण जावन रावला. ह्या वॉल्तार एक तकटो लायिल्लो सुद्धा दिश्टी पडना वा बॅरिगेड लेगीत ना. हो भिरांकूळ अपघात पळोवन आतां तरी सरकाराचे दोळे उक्ते जातले वय, हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाला. हांव हांगा तिस्कार बायपास हायवेचेर आसा. आतां तो एक सकाळी सुमार हांगाचो एक एक्सिडेंट जालो. ते बेंगलोरसून येतालो आनी एक फेटल जाल्लो आसा, विनोद कुमार यादव म्हणटा बेंगलोरचो. तितून 4 जाण आशिल्लो आनी एकटो मेल्लो आसा. हांगा मेन प्रॉब्लम कितें, हो नॅशनल हायवे जाल्लो कारणान हांगासर एक शार्प टर्न आसा. टर्न असल्या कारणान कितें जाता, ते टर्न असल्या कारणान फुडल्यान कितें गाडी जाता कळना आनी कळना म्हणटकूच दुसरें कितें जाता. आनी हे सायडीच्यान एक बॅरिकेड काय ना हांगासर, म्हणजे रेलिंग म्हणटा तें ना. हेच आयज जर हेजो एक्सिडेंट जाल्लो असो, कसलो म्हणटा तो काराचो एक्सिडेंट. हेच्यान पयलीं एक कंटेनर हे जाल्लो असो, कंटेनर पडलो असो. म्हणजे फ्रिक्वेंटली हांगा एक एक्सिडेंट जायत आसता. हे मोठे कितें आहा हे नॅशनल हायवेच्या हितून हांगासर मोठे मोठे हेवी व्हेकल वयता आनी ते सायडीच्यान बारीक कार येता पळय तेंच्या हें जाता, चुकामूक जाता. आनी जवळ जवळ 15 मीटर सकयल गाडी गेल्ली आसा आनी एकटो मनीस मेल्लो आसा. आनी हे गव्हर्मेंटान एक्चुअली पयलीं लक्ष घालूंक जाय आसलें, कित्याक हेच्यान पयलीं रातचे हांगा कंटेनर गेल्ले आसा, कंटेनर बी गेल्ले आसा आनी तितली इंजुरी जावना. पूण म्हाका दिसता हो पयले काय दुसरे फावट कितें हें जाल्लो आसा हांगा इंजुरी. दुसरें मेन गजाल कितें जाता, जेन्ना ह्या नॅशनल हायवेचेर हांगा कंट्रोलिंग करपाक पुलीस स्टाफ आसता. जेन्ना भायले कडेन येतात तेन्ना पुलीस रावल्या कारणान ते मातशें हें जाता, कितें बाबा कितें करूं काय कितें नाका अशें जाल्ल्या कारणान ते मागीर कितें करता, एकदम स्पीड मातशें लिमिटेशन करता, स्पीड कमी हाडटा. त्या हितून ते कितें जाता, मातशें भायर वयता. भायर वचून जवळ जवळ 15 मीटर भितर सकयल ते गेल्ले आसा. आयज एक्सिडेंट जाल्लो आसा, गाडी ब्रिजा आसा आनी एकटो मनीस एक्सपायर जाल्लो आसा, विनोद कुमार 39 इयर्साचो जाल्लो आसा. ते हांव गव्हर्मेंटाक लागता, हे बायपास रोडार आसा ताका रेलिंग घालची, रेलिंग आनी बॅरिकेड घालता. आयज हांगासर दनपारां 12 सुमार एक एक्सिडेंट जावन 31 वर्साचो भुरगो सोंपलो. हांगासर हे जे फाटल्यान वॉल्त दिसता ताका एक सायनबोर्ड ना, फुडें वॉल्त आसा म्हणून. दुसरी गजाल सगळ्यान इम्पॉर्टंट हेका बॅरिकेड्स ना. आयज जो भुरगो मेला ताका जबाबदार हांव जाल्यार म्हणटा पीडब्ल्यूडी. तांकां बरे तेंचे कडेन इंजिनियर आसा, तेंच्यांनी आपणाली जी तकली दिल्या देवान ती वापरून हांगासर एक्चुली बॅरिकेड्स घालपाक जाय आसले. 2018 जी वर्क ऑर्डर दिल्ली ते कॉन्ट्रॅक्टर आजुनूय काय काम चालूच आसा आनी हे लोक अशे मरत आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान एक इंडिपेंडंट बॉडी अपॉयंट करची जेन्ना केन्ना असले एक्सिडंट जाता तेन्ना, आनी तेंचे कडेन ते सोंपोवचे. फक्त रॅश एंड नेग्लिजन्स केस काबार करूं नाकात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी. मडगावच्या सोनसड्याक सकाळी 7 वरांचेर सुक्या कोयराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान व्हड दुर्घटना जावचे पयलीं उजो नियंत्रणात हाडलो खरो, पूण थंय उजो लागलो हे कोण सांगता अशें मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षान परतो प्रस्न रिपोर्टराक विचारलो. ही घडणूक लिपोवपाची तयारी नगरपालिका करपाक सोदताली काय कितें, हो एक मोठो प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. आदी आयकात उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी कितें सांगता ते. हिंगाचे आमकां कॉल दिल्ले 7 o'clock मॉर्निंग. सो भितर उज पेटला म्हणून. सो इमिजिएटली येयले आनी आमी फायर फायटींग केलें. विथ एक वॉटर टेंडर मारलो. सो मागीर तो धुंवर सगळे एक्सपेक्ट जालो. धुंवर आख्याकूच सगळे एका एक्सपेक्ट जालो. सो धुंवर जावन म्हणून आमी रिइन्फोर्समेंट मागले, बावजर हाडलो. बावजर तितल्यो गाडयो 3 जाता. सो 12,000 लिटराची. सो आनी तेन्ना सावन फायर फायटींग चालू आहा. ताका एस्कावेटर घालूंक लायलो, कित्याक तो उदक वयर मारता तितले ते भितर वचोना. तो एक्चुली वेट वेस्ट, तो वेट वेस्ट आसा तो ड्राय जालो. तांकां जायत फावट सांगला वेट वेस्ट आतां वेटू दवरी ना जाल्यार मिथेन प्रोड्यूस जातलें म्हणून.
सो ताका लागून तो भितरी हिटात जाता तुगेलें सो ते आतां ते वॅट करता आमी ओके वॅट जितली पोंदा गॅसाची भायर सरतली आनी ते वॅटूच उरोंक जाय सो आतां दोन एक भावजर आनी एक गाडी भरून हाडल्या 2 मारल्या ऑलरेडी भावजर आनी 2 गाडी मारल्या आनी एक भरून हाडल्या सद्या फायर फायटींग चालू आहा. तर आता ऐकात मडगाव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिल्ले रज्जाव. ना पण हांगा उजो लागलो म्हणून आमी आयले. ना उजो लागू ना उजो हुंवर येवपा लागलो बेश्टो बारीकसो इनिशिएटीव जालें सुरवातेक सकाळ फुडें बेगिना सकाळ फुडें आमी सुपरवायझर येता मरे कोण तो हय ताका बेश्टो धुंवर दिसपा लागलो आनी कितें जालां फूल स्विंग काम जालो पळय रोड त्या चाळी रोड करता व्हडली रोड करता रिटेनिंग वॉल करता लिचर टँक करता आनी डेली हांव आनी सीओ डेली आमी येवन मॉनिटर करतात एक 2 ते 3 तास सांगरान हांवें पयलीं सांगलें 2 ते 3 सांगरान मॉनिटर करतात बेश्टो धुंवरसो येवपा लागलो दुबाव आमकां बेश्टो दुबाव आनी म्हणटा सागरान जेई आमचो तो इन्चार्ज आहा पळय ताणें फोन केलो कळ्ळें अशें आमी आसात आनी मागीर हांव म्हणलें रिस्क नाका उदक मारयान उडोवया त्या हिशोबान उदक मारपाक फायर उजो भितर तशें कांय लागना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उत्तर तामिळनाडू आणि कोकण दर्यादेगेर पातळिल्ल्या उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून फुडले 4 ते 5 दीस गोंयांत पावस पडटलो. लोकांनी भायर सरतना पावसाची तयारी करची असो उलो आयएमडीन मारला. बिरेस्तारा चड पावस पडटलो अशी आमकां अपेक्षा ना पूण कांय वाठारांनी हलक्या पावसाचो शिवर पडटलो. गडगड आनी विजेचो लेगीत आस्पाव आसा. सकाळ मेरेन कुपा दाटून येतली. दनपारची गरमी अनुभवपाक मेळटली. दनपारा पारो उण्या 30च्या दशकात उरतलो तरी प्रत्यक्ष अनुभव सुमार 38 ते 40 डिग्री आसतलो. उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस मेरेन देवपाची शक्यताय आसा. 19 तारखे मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. 16 तारखे खातीर गडगडपाची शिटकावणी. बेरेस्तारा सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 16 आनी 17 तारखे खातीर खर लारांची शिटकावणी. दर्यादेगेर वचपी लोकांनी दर्यांत वचपाचें टाळचें. बोटी मालकांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.